बेतूलच्या ONGC डेटा एंट्री ऑपरेटरा खातीर सुवातो भरपाच्यो आशिल्ल्याची जायरात दिसाळ्यांनी दिल्ल्यो। त्या प्रमाण नावेलचे कागाळदार मॅकलिन हाणें नोकरे खातीर अर्ज ईमेलीचेर धाडले। संदीप कुमार नावाच्या मनशान मॅकलिना कडेन संपर्क करून अर्जा खातीर आनी नोकरे खातीर निवड जाल्ल्याचे पत्र आशिल्ल्याचे सांगून 9000 रुपया धाडपाक सांगले। उपरांत नोकरेक रुजू जावपा खातीर पत्र आयिल्ल्याचे सांगून 9500 भरपाक सांगले। तेन्ना मॅकलिन डायस हाका दुबाव आयिल्ल्यान तांणी सावियो कुतिनो हांकां सांगले। उपरांत सावियो कुतिनो हांचे सयत मॅकलिन हांणी मडगांव पुलीस स्टेशनाक कागाळ दाखल केली। आज आमगेला कारण म्हणल्यार एक फेक जॉब रिक्रुटमेंट चालू आहा ONGCचे नांव आनी फेक म्हळ्यार कितें इतलें हें जाता की पेपराचेर पळय एड घालतात की जॉब्स आसा म्हणून वेरियस टायप्स ऑफ जॉब्स इंजिनियर्स आनी डेटा ऑपरेटर्स वेल्डर्स सगळे अशें करून आनीक तांकां CV धाडपा लायता। CV धाडले उपरांत मागीर ऑनलायन पेमेंट करपा लायता हे फॉर्माचे। ताजे उपरांत आनी कसले शूज आनी युनिफॉर्माचे, ताजे उपरांत आनी ट्रेनिंगाचे, अशें करून डिफरंट स्टेजीस डिफरंट अमावंट आमचे लोकां कडेन भुरग्यां कडेन हे कलेक्शन करता एश्युरन्स दिवन की तुमकां ONGC परमनंट जॉब दिता। आनी इतल्याचें सपना ते इतले हें आसा की तांकां सिलेक्शन आनी कन्फर्मेशन लेटर सुद्दां दिता ONGCच्या नांवान। आनीक जॉयनिंग आमच्या ज्या कंप्लेनंटाक जो हें दिल्लो आसा ऑफर लेटर दिल्लें आसा लेटर ऑफ जॉयनिंग 3 तारखेर जॉयनिंग आसा म्हणून 3rd मार्च। पूण हें ONGC को कन्फर्म केलें जाल्यार मागीर सगळें फेक म्हणून कळून येता। आनी हे जे रॅकेट चलता मोर दॅन अ मंथ जालें। आतां आमी जेन्ना इन्क्वायरी काडपाक लागले 5750 मागीर ताका 9500 भरपा लायलें। सो तेन्ना मागीर म्हजें बरें आयलें तें आनी मागीर हांवें कोण वळखी आसा ONGC तांकां फोन केलो सांगलें ते म्हणपा लागले ना दीस इज फेक, हेज्या पयलीं आमकां कंप्लेन येयल्ली आसा सो आनी पयशे भरपा लायनाक म्हणटा। अशें अंदाज कितले भुरग्यांक हें जालां आसतलें अशें 100 आसतले हांव सांगता डिफरंट स्टेजीचे कडेन ते फसून ते हें केलें आसतलें। आतां हेगे सेकंड स्टेजीचेर कळून येयलें तो सादोळशें म्हणटा तें 4 स्टेजीन पेमेंट केलें। सो हे भाशेन आनी कितले जाण आसतले। सो तो त्या हें करीत रावतात पयशे दीत लायतात तो खंय पासून बंद जाता तें पळोवपाक। दिसाळ्यांतल्यान जायराती पळोवन खुबशे तरणाटे अशा हायसांक बळी पडटात, पयशे भरतात आनी तांची फटवणूक जाता। बेरोजगारी लागून अशा प्रकार वाडल्यात आनी कोणाकूय संबंधिता कडल्यान फटवणूक जाल्यार तांणी आपले कडेन संपर्क करचो असो उलो सावियो कुतिनो हांणी मारलो। शिकार जाल्ले आहा तांणी आमकां कॉन्टॅक्ट करचो आनी आमी तांचो जो हें आसा लॉस जाल्लो आहा तो आमी गव्हर्मेंटा कडेन झगडपाचो आमी प्रयत्न करतले। कित्याक फायनली हेच पयलीं सद्या बेकार आहा म्हण पयलीं सद्या जॉब सोदतात, आपल्या आवय बापूय कडेन पयशे मागून फारीक करतात कित्याक आपल्याक एक जॉब मेळटलो म्हण आनी आवय बापूय एक आशेन आपल्यालो भुरगो जॉबार लागतलो म्हण हें चिंतून तांकां पयशे दितात। पूण चोवपाक गेल्यार मागीर सगळें फेक म्हण ठरून येतात। सो हेजेर आमी डिमांड करता इन्क्वायरी जावची आनी आज गव्हर्मेंट जबाबदार सांगपा म्हणल्यार आजच्या दिसाक हो गव्हर्मेंट जबाबदार ह्या लोकांचे पयशे लुटपाक आनी आमी डिमांड करता की हांकां कंपेन्सेट गव्हर्मेंटान करचें हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड। गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।